कुंकळेचो नव्यान बांदिल्लो मार्केट कॉम्प्लेक्स सध्या धवो हत्ती जाला। सुमार 5 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्लो हो कॉम्प्लेक्स कसल्याच वापराविणे तस्सो आसा। कसलीच कुयदाद ना, सारके व्यवस्थापन ना म्हणून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। हे कुंकळेचे नव्यान बांदिल्ले मार्केट कॉम्प्लेक्स सारकी देखरेख नाशिल्ल्यान हांगा वर्साच्या 12 म्हयने उदक भरता। सुमार 5 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्लो हो कॉम्प्लेक्स कसल्याच वापराविणे तस्सो आसा। या कॉम्प्लेक्साचो बुनियादी फातर 17 जून 2016 ह्या वर्सा तेन्नाचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें भाजपाचे तेन्नाचे आमदार राजन नाईक हांच्या हजेरींत बसयल्लो। 2018 वर्सा कॉम्प्लेक्साचे बांदकाम पुराय जाले। मात 3 वर्सां उपरांत म्हणजेच 18 फेब्रुवारी 2021 ह्या वर्सा अधिकृतपणान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी तेन्नाचे शार उदरगत मंत्री मिलिंद नाईक आणि आमदार क्लाफास डायस हांच्या हजेरींत उक्तावण जाले। उक्तावण जावन 4 वर्सां जायत आयली, मात हो कॉम्प्लेक्स अजून कसल्याच वापरा खातीर उपेगान ना। 2019 जेन्ना कोविड महामारी आयिल्ली तेन्ना हांगा कोविड सेंटर केल्ले। त्यो खाटी गादयो तश्यो पडून आसात, कोणेनूच त्यो काडपाक फुडाकार घेवंक ना। आमी जे बिल्डिंगे आतां उबे आसात, ही बिल्डिंग खरें म्हणल्यार पयलीं सुरवातेक गेले काही वर्सां ह्या बिल्डिंगेचें जें फावंडेशन जाल्लें तेन्ना ह्या बिल्डिंगेचें फावंडेशन ज्या कामां लागून जाल्लें त्या कामा खातीर ही बिल्डिंग आज पर्यंत वापरनात। तें काम म्हणल्यार ही बिल्डिंग खरी आमची ह्या रस्त्याचे जी पन्नी दुकानां आहात तातूंत जवळ जवळ 22 ते 24 सुमार दुकानां आसात, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन। मायजूच म्हणलें आतां ती दुकानाक स्थलांतरीत करपा लागून रिहेबिलिटेट करपा लागून ही बिल्डिंग बांदिल्ली। म्हळ्यार हाचो जो फावंडेशनाचो पायो जाल्लो तो रिहेबिलिटेशनाची बिल्डिंग म्हणून जाल्ली। पूण कालांतरान आमकांय बरें दिसलें की एक बिल्डिंग जाता कुंकळ्याक कितें तरी उदरगत जाता, कारण कुंकळ्याक उदरगतीची खूब गरज आसा। इतके वर्सांचे हो बाजारपेठ जर पळयत जाल्यार जशे पद्दतीन बाजाराचो उदरगत जावपा जाय तशी जालना। पूण उदरगत जेन्ना ही जावपा खातीर बिल्डिंग बांदल्या आनी वेपाऱ्याक हांगा हाडून तो रस्तो निवळ जावन एक सायड सगळी रोड वायडिंगां वचपाची अशी आमकां म्हायती मेळिल्ली। हांव जे उलयतां हे बेश्टे उलयना, कारण हाजे जे पयलीं जे बिल्डिंगेचें फावंडेशन जाल्ली तेन्ना जे डॉक्युमेंट्स आशिल्ले ते आमचे कडेन काही डॉक्युमेंट्स आसात आनी त्या आधाराचेर हांव ही म्हायती दिता। जेन्ना ही बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन जालें तेन्ना आमकां कळ्ळें की ही रिहेबिलिटेशना लागून जालना, ही दुकानां हाज्या दुकानाचे पावणी जावपाची म्हणल्यार लोकांनी पावणी घेवपाचे, आपली बोली लावपाची आनी दुकानां घेवपाची, आनी त्या पद्दतीन ह्या बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन जालें। पूण आज बसून आमी सगळे बाजारकार अजुनूय टील टुडे सरकारा कडेन मागतात आनी ह्या विशीं आमी सीएमा बसून हाजे पयलीं लेटर दिल्ली आसा की ही रिहेबिलिटेशनाची बिल्डिंग जी आशिल्ली ती आतां जी कॉमर्शियल जाल्या कालांतरान ती परती रिहेबिलिटेशनाची करून आमकां वेपाऱ्याक ह्या बिल्डिंगेचे न्याय दिवचो। आनी आमी हाजे पयलीं म्युनिसिपालिटीक अशेंय सांगिल्लें रिटर्न की आमकां विदावट तुगेले कसली म्हणटा ताका आमी विदावट पावणी ऑक्शन करनासतना तुमी जो कितें रेट ठरयतात मिनिमम ते रेटीक आमी ती घेवन त्या वेपाऱ्याक घेवपाक तयार आसा। पूण तशें घडलें ना। त्या कालांतरान तो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स म्हणून जालो आनी आज बसून आमचे व्यापारी निर्शेल्यात। कारण कशा फुडाराक जर हो रस्तो जर वायंडिंगा जर वचत जाल्यार ह्या रस्त्याक आनी दुसरो सपोर्ट ना, कारण ही जी पन्नी दुकानां आसात ती काडचीच पडटली आनी ती काडपाक केन्नाय जर आज ना। हाजे पयलीं आमी म्युनिसिपालिटी कडेन खूब आमी पत्रव्यवहार केले, ओरली मिटींग केले बरे भशेन, ताजे नंतर जाहीर सभाय घेतली व्यापारी संघटनेतर्फे, पूण हाजो कसलोच परिणाम जाल्लो ना। पूण सरकारा कडेन हांव व्यापारी संघटनेचो अध्यक्ष ह्या नात्यान सरकारा कडेन कळकळेची विनंती करता की ह्या बिल्डिंगेचो न्याय आमकां जी बिल्डिंग ज्या कामा लागून बांदिल्ली ती आमकां परत ताजो स्टेटस आमकां करून दिवचो। फाटली 65 वर्सां सावन हांगा धंदो करपी माल्याक दुकान दिवंक ना म्हूण तो बेजार। रस्त्या देगेकूच ताचें दुकान। रस्तो रुंद करपाचो आशिल्ल्यान थंयच्यान तुका नव्या कॉम्प्लेक्सान एक दुकान दिता म्हूण अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें, पूण ते अजून कांय दिवंक ना। हे विशीं फाटपुरवण करून लेगीत कांयच फायदो जावंक नाशिल्ल्याचें गजानन कुट्टरकर हांणी सांगलें। दुकानाक न्ही हांगा पार्किंग ना, दुसरें म्हणल्यार तेणें आमकां तें दिता म्हणलें पयलीं, तें आमकां कांय वास्तूस करनासतना तेणें भाड्याची दी। पण आमी अशें उरलां कळ्ळें न्ही, हें आमगे भाड्याचें, आमकां भाडें आहा 25 रुपया ओल्ड भाडें न्ही ती, म्हाका 25 रुपया। हे सायडीक 8-9 रुपया भाडें आहात। हे सायडीक ही लायन सगळी कशी फक्त भाडें हे लायनी चड आमच्या म्हाका
आशिल्लें आतां फक्त मदीं 1-2 दुकानांक माहीत जालां. पूण आतां आयज ना फाल्यां ह्यो सगळ्यो वचपाचें काय घेवन वयता न्ही तें. जेन्ना रोड वायडींग रोड हांगा आमकां वयता. सो तुमी आतां गव्हर्मेंटाक कितें मागता? कितें सांगता? आमकां खंय जाल्यार लुगार दिवपा जाय न्ही तेणी. बिल्डिंग इनॉग्रेशन जावन जवळ 4-5 वर्सां जावपा येयली आनी आजून पसून ते फंक्शन ना. सकल ग्रावंड फ्लोराचेर 12 म्हयने उदक आसता, 12 म्हयने, आनी थिंग पंपींग करपाचें सिस्टम आहा, मात ते पंप चालू नाय म्हणटाय तेमी. प्लस वयर इतले हे आहा, म्युन्सिपाल्टी जावपा आशिल्ली, तेमी सांगपाचें म्युन्सिपाल्टी हिंगा शिफ्ट करपा आहा म्हणून 2 कावन्सील चेंज जाले. एकूच टर्मा भितर 2 चेअरपर्सन चेंज जाले. कित्याक लागून हे म्युन्सिपाल्टी शिफ्ट करपा लागून. पण आजून पसून म्युन्सिपाल्टी शिफ्टिंगाचे कांय खबर ना. ती बिल्डिंगेक क्रॅक्स येवपा लागले आतां. हां, ती बिल्डिंग जेन्ना इनॉग्रेशन जालें रोखडेंच आमी हिंगा बेगीन कोविडाची महामारी येयली आनी एक्स MLA आमगे आशिल्लो तेणें हिंगा कोविड सेंटर चालू केल्लो. आपल्या पयशांची वायरींग करून गायली, आपले पयशे खर्च करून तेणें थिंग बेड सुद्दां तेमी आजून पसून शिफ्ट केले ना. तेन्ना कोविड जावन गेलें आतां 2 वर्सां जालीं जावपा येयली, पण तरी पण आजून पसून त्या बेड तेमी खंय गार्बेजां उडयले ना, आजून पसून तशें दवरलां. टॉयलेटीची कंडिशन तर एकदम बाबत आहा. एक टॉयलेट आतां हिंगा आधार कार्ड सेंटर 6 म्हयने पयलीं इनॉग्रेशन. आधार कार्डाचे नियम कितें आहा, एक सेंटर घालता जाल्यार एक टॉयलेट बरें आसपा जाय म्हणून तेमी तेका काळखान दवरून त्या आधार सेंटर घायलो आनी आधार सेंटराचे टॉयलेट आतां ते दुसरे सेक्शनां येवन तेमी टॉयलेट यूज करता. थिंग जे लागीं टॉयलेट आहा पळय ती बाबत आहा टॉयलेट. तुमी तर पयले आसतले थिंग टॉयलेट एकदम हें आहा, उदकाचें कांय हें ना. सो हांव चडांत चड सरकारा कडेन मागता, स्थानीक आमदारा कडेन हेतूर पॉलिटिक्स कितें घेवन बसपाचें न्ही. सो हांव मागता जाता हिंगा म्युन्सिपाल्टी शिफ्ट करचे आनी शॉपां आमगे हिंगाची आसाय ती चालू करची. जे कोणा ऑप्शनां पडल्यार तेंगे पोझिशन स्टार्ट करचे. गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील.